फाटी दुखी. अय्यो दोळ दुखतस मू. अयो पाय दुखतस मू. अय्यो फाटी कुर्टू पुरा गेला. कसन जाल गो पातोळी, अंग पुरा दुखिवे. अय्यो देवा कसं झाले. वचून डॉक्टरलेक दाखोवन येतोय. मक्का आजी रज गलची तशी ना मुगो, नाही त्याला हांव चेत तशील तुवेल ऑटो. हां जाय तिथे. तुम्ही कसं टेन्शन करू नका. ते मेगेल आशिले यांची. हां वचून दाखोवन येता डॉक्टरलेगी. हंगा लग्गी असना. जाग्रत वचून यो ग. चड कसं स्ट्रेस घेऊ नका देतो. हे पातोळील केदने आशिलेंची त्या हे क्लिनिंग करता असता ताज मागीर फाटी दुखी पाया दुखी म्हणून सांगून बसता. आज कसं ना बा हे हांव क्लिनिक ओपन करून 3 घंटे जाले जाल्यार येद्दोळ रे एक पेशंट आयलेलो ना. ओ ते कोण की एक पेशंट येता आशिल म्हणके दिसतास मू. हो पातोळी माय ये मागीर कसन विशेष सौख्य आसात ना. कसन डॉक्टर मामा तुम्ही सौख्य आशिल जाल्यार हांव तुमगेला येत आशिल वा. होय ना सांगा माय कसन जालें. हे पायस ना डॉक्टर माम. हे रात्री निद्दल कुडले जोर दुखतं म्हाका. चमकूच जायना. हें कसन काय निद्दल मागीर चमकूच वा. निद्दल मागीर चमकूच गती कसन आस माय. त्या स्ट्रेसा निमित्त जावन आसच्या पुरो. आनी कसं जाता माय तुमकां. आनी म्हाका नांका दुखी आसा. हत्ता रट्ट पुरा दुखी. मत्ते दुखी जोरू. तितलो पुरो दुखी आसवे माय. तें चड स्ट्रेस जाल्यार जावचें माय. आनी कसं जाता आस तुमकां. आनी तिके गळ दुखता आनी पोट्टा दुखी आसा. तें चड स्ट्रेस जाल्यार तशें पुरो जाता माय. आनी कसं जाता आस. तोंड दुखते डॉक्टर मामा. तोंड ओपन करू जायना. दांत पुरो दुखी. तशी पुरो जाता आसवे माय. तें तुमकां हां कळ्ळी डॉक्टर मामा. तें चड स्ट्रेस जाल्यार तशें जाता म्हणचे न्हय तुमी. हां करेक्ट माय करेक्ट तुमी सांगिल्लें. हांव तेंचे सांगचे गेलेले. आनी कसं जाता माय सांगाची. आनी कसन सांगचे डॉक्टर मामा. कसन सांगल्यार बरें स्ट्रेस 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 म्हणटा आसात तुमी. कोप करूंक नाकाचें माय. हें कोपार तुमी उलोवचे बरें स्ट्रेस चड जालेलें लक्षण. जाल्यार स्ट्रेस करून घेवचे तुमी उणी करून घेयात माय. तेंचे ताका सोल्युशन. जायत हांव आनी येते डॉक्टर मामा. माये रब्बाची मिगेल फीज. तें म्हाका चड स्ट्रेस जावन तुमी कोण म्हणून विसरून गेला. हांव येता. अय्यो हें कसं जालें. इतले कश्टर एक पेशंट आयले. आतां त्या पेशंटावर दुड्ड दिनाशी चमकल मू. पातोळे आजी तूं डॉक्टरलेक चमकलेलें ना. कसन म्हणलें डॉक्टर कशें आस तूं आतां. आनी कसन गो तसो. हांव विसोरनो कॉलेजान तुजे मिगेल मोबायल सोण घेवन आयला गो. शे अय्यो मोबायल विसर नायले वा. तें तुमकां स्ट्रेस चड जालें लक्षण. चिके स्ट्रेस उणी करून घेयात. हें कसन आबा. आस्पत्रेक वखद घेवचे गेलेली की थंय शिक्षक गेलेली. सुमार पुढं स्ट्रेस गीस म्हूण सांगून उलयतास. ती थंय डॉक्टर मामालेक गेल्ली तेन्ना कसन जाल्ला म्हणून म्हाका गोतना. तुमकां जावं गोतोस की गोत आसल्यार तुमी कमेंट सेक्शनान तुमगेले अभिप्राय सांगाची. तुमकां बरें अशी स्ट्रेस चड जाला की जालेले आसल्यार आमगेले हें पातोळी माय यूट्यूब चॅनलाचेर विडियोज पळोवंक घे न्हू. तुमगेले स्ट्रेस पुरा वचूंक घेयात. अत्ताचे चढावत पुरा रोगाक आमगेले जीवनशैली फूड हॅबिट्स स्ट्रेसची मूल कारण.
तश्तिकून तुमको नी स्ट्रेस घेनाशी मन शांत रीति दवरन गेनो योगा प्राणायाम ध्यान पुरा कोरनो खुशी रिवरादी इतले सांगून आम्ही हे आमगेले आयची व्हिडिओ हांगा काही एंड करता आसाती तुमगेले अभिप्राय कसने असले रे कमेंट सेक्शन घालनो तशीच आमगेले हे पातोळी माई यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करनो आमका सपोर्ट कराती आणि नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटा धन्यवाद.